कलंगूट दर्यावेळेवेल्या टुरिझमाचे पार्किंग स्टॉलात पार्किंग फीच्या नांवान टुरिस्टाक अक्षरशः लुटप चल्ला। पार्किंगाचे कंत्राट घेतिल्ले कॉन्ट्रॅक्टराचो मनमानी कारभार चल्ला। टेंडर घेतना खात्यान थारायल्ले नेमूय खुट्याळ्याक मारल्यात। पार्किंगाचे सुवातेर सायनबोर्ड आसपाक जाय तेन्ना पैसे घेतना पॉज मशिनाय वापरिनात। खासा रिपोर्ट। ही उत्तर गोयची फामाद आणि सगळ्यांत चड टुरिस्टांनी गजबजिल्ली कळंगूटची दर्यावेळ आणि ह्या दर्यावेळेर यो वच करतल्यांक आशिल्ली पार्किंगाक ही सुवात जमीन टुरिझम खात्याची। हाचे टेंडर घेतला कळंगूटचे सूरज नायकान। पार्किंगाक खात्यान नेम थारायल्यात ते अशे: स्कूटरीक 3 वरां मेरेन 3 रुपया, 3 ते 8 वरां मेरेन 5 रुपया, 8 ते 16 वरां मेरेन 10 रुपया, 16 वरां वयर 15 रुपया। मोटार, जीप आणि एसयूव्हीक 3 वरां मेरेन 10 रुपया, 3 ते 8 वरां मेरेन 20 रुपया, 8 ते 16 वरां मेरेन 30 रुपया आणि 16 वरां वयर 40 रुपया। टेम्पो, मिनी ट्रक, मिनी बसीक 3 वरां मेरेन 20 रुपया, 3 ते 8 वरां मेरेन 30 रुपया, 8 ते 16 वरां मेरेन 40 रुपया आणि 16 वरां वयर 50 रुपया। ट्रक आणि बसीक 3 वरां मेरेन 25 रुपया, 3 ते 8 वरां मेरेन 50 रुपया, 8 ते 16 वरां मेरेन 80 रुपया आणि 16 वरां वयर 100 रुपया। पर्यटन खात्यान वेगवेगळ्या गाड्यांक वेगवेगळे रेट थारावन दिल्ले आसतना कॉन्ट्रॅक्टर मात सगळ्या गाड्यांचे सरसकट 100 रुपया उखलता। नेमा प्रमाण थंय पार्किंग रेटीची म्हायती दिवपी बोर्ड आसूंक जाय, मात पळोवंक गेल्यार एकूय बोर्ड ना, ट्रॅफिक बोर्डूय ना। पर्यटन खात्याच्या आनीक एका नेमा प्रमाण पार्किंग फी घेतल्या उपरांत ताची रिसीट ही पॉज मशिनान दिवंक जाय। पळयात, पर्यटन खात्यान अशें बरयलां। आतां हें पळयात, एका भुरग्याच्या गळ्यान हें पॉज मशीन दिसता, मात मशीन आसूनय तो वापरिना, हातानूच स्लिपी दितात। चलो बाद में डिस्काउंट सर हमको इलाज देना पड़ता है सर लगा दूंगा कि आप 10 मिनट रुकेंगे, आधा घंटा तक रुकेंगे, हम देंगे। अरे भैया 50 रुपया तो लेगा, वापस के जावे देना। अरे तुम लोग गोवा वाले को लूट रहा है मेरे। अभी तक मैं 100 रुपया लेता है हमारा तो। अच्छा भैया टिकट दे रहा है, यहाँ तो दे पैसा दे, टिकट दे दो, टिकट दे दो। टिकट दे दो, टिकट है, आवाज मत कर, टिकट दे दो, पैसा ले। इधर टिकट हम नहीं लेता जाएगा। कितना पैसा? 100 रुपया। कितना? 50 रुपया। कितना घंटे का? 12 घंटे का 50 रुपया। नहीं देना। बारह घंटे का गोवा वाले को लूट रहा है क्या? क्या लूंगा? साला तुम लोग गोवा वाले को लूट रहा है क्या? 50 रुपया। बोर्ड किधर है तुम्हारा? हाँ, अंदर किधर है? और पत्राओं का नाम क्या है तुम्हारा? हे सुवातेर नेमां प्रमाण कितें आसूंक जाय कितें ना ते टुरिझम संचालकूच सांगता। असल्या गजालींनी कॉन्ट्रॅक्टराचें लायसनूय खंय सस्पेंड जावं येता। आमी कितें करता ती पार्किंग आदी दिवच्या आदी आमी टेंडर काडटा। सो हे पाट कोण सूरज नायक म्हणटा तेका उंटवाडाचो टेंडर दिवचे तेका टर्म्स एंड कंडिशन आसता, पेमेंट ताणें आमकां कसो करप आनी त्या शिवाय पार्किंग फीस कशें घेवप आसता तेका आमी कंपल्सरिली पॉस मशीन यूज करपाक जाय। सो मॅन्युअली तेजें टिकेट दिवपाक जायना, तेणें थ्रू द पॉस मशीनूच लोकांक टिकेट दिवप आसता। आनी तेणें कितें वायलेट बी केलें आमकां कळोन येयलें तर तेका फायन आसता, 15,000 पर हें फायन आसतलें। दुसरी कंडिशन तेणें ती एरिया मेंटेन करपाक जाय क्लीन,
इवन ते तर क्लीन मेंटेन ना एरिया पासून पार्किंग लॉटाची देन वी फायन मागीर आनी एका वर्साचो तो कॉन्ट्रॅक्ट. आणि तुमचे प्रायस डिसायड केल्ले आसता तेका आमी कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे आमी फिक्स केल्ले आसता पार्किंग फीस कितले पळय ते. सो त्यो तेणें डिस्प्ले करप आसता, ते बोर्ड लायल्ले आसता ते पार्किंग लॉटान तेणें तिका डिस्प्ले करपाक जाय ते. ओके, इफ तो बोर्ड लायना थंय आनी एक्सेसीव चार्जीस आमचे रेग्युलरली आमचे मनीस आमचे सुपरवायझर बी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी कितेंय डिफॉल्ट बस जाल्यार इमिजिएटली आमी तेजेर एक्शन घेता. आनी थोडे कंडिशन अशें आहा की इवन इज कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी आतां रेग्युलरली तो तेजेर जाता की 10 पाट तेजेर ते जालें कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी टर्मिनेटेड. गोंयांत देशी आनी फॉरेनर मेळून टुरिस्टांचो आंकडो 1.5 कोटी मायल्स. कितलो तेंपूच जालो टॅक्सीवाल्यांच्या नांवान बोवाळ चलता. आतां पार्किंगाकूय तेंच, तोंडात येता तो रेट. म्हणजे गोंयचो टूर करपी हे ट्युरिस्ट हांगा अतिथी लुटो भव म्हणपाक मेकळे. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. केपें आदिवासी संघटनेक तांचे वेगवेगळे फेस्टिवल करूंक कायमची सुवात मेळची म्हूण यत्न करतलो. ही कार्यावळ टुरिजम फेस्टिवल कशीच करपाचे यत्न चल्ल्यात म्हूण कुडचडेचो आमदार आनी GTDCचो चेअरमॅन निलेश काब्राल उलयलो. केपें फुटबॉल ग्राउंडार केपें आदिवासी संघटनेची 7वी वर्सुकी कार्यावळ जाली. संघटनेन गोंयचे आदिवासी कला, संस्कृती आनी हस्तकलेची झलक दाखयली. केपें आदिवासी संघटनेचो 7वो वर्सुकी दीस जालो. सुवाळ्याच्या प्रदर्शनात सान्न, शेंद्री, मल्ला विणप आशिल्ले. मड्डी कशी बांदप, निवणी कशी करप, फाती करप, जात्यार दळप, काणप हेय बी लोकांक पळोवंक मेळ्ळे. आदिवासींची वाद्याय आयकूंक मेळ्ळी. सुरय पिठाच्यो नेवऱ्यो, सान्नां असले जिनसूय प्रदर्शनात मांडिल्ले दिसताले. नवे पिळगेन परंपरेची लोक संस्कृती फुडें व्हरूंक जाय. ही आदिवासी संस्कृती टुरिजमाचे नदरेन प्रमोट करतले म्हूण कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल उलयलो. आनी हे ट्रायबल फेस्टिवलाक जे हांगाचे लोकांचे एक प्रसिद्धी मेळटा, ट्रेडिशनल गेम्स जे आतां बंद जाल्ल्यो आसा, ट्रेडिशनल फूड कशें करताले हें दाखयता. आनी म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द ओल्ड सेंटिमेंट्स वीच कम बॅक अलायव. आय ओनली रिक्वेस्ट की जी नवीन पिढी आहा, बरी दिसता आज नवीन पिढी आमगेली ट्रेडिशनल ड्रेस घालून आमच्या वांगडा आसा, तेणी हे ट्रेडिशन कॅरी फॉरवर्ड करपाक जाय. एंड दीस वील बी द फ्युचर ऑफ ट्युरिजम इन गोवा एंड इन इंडिया ऑल्सो. दे सेव द ट्रेडिशनल कल्चर. आज हांवें पयल्या खुबशीं फॉरेनर येयल्लीं आसा एंड वी आर प्रमोटींग दीस फेस्टिवल एज टुरिजम फेस्टिवल. नॉट ओन्ली हियर, आय थिंक देर आर 4-5 प्लेसीस सायमल्टेनियसली हें जाता, कुंभारजुवा हांगा अशें. पूण हांगाचे जे लोक आहा केपेचे, दे आर ब्रिंगींग द ट्रेडिशनली आउट, नॉट ओन्ली इन द फेस्टिवल बट ऑल्सो इन द गेम्स. लायक आमचे लोकऱ्यांनी हेवताले, आमचे मागीर गॉड महाल म्हणटा पळय तशें, सगळे ट्रेडिशनल नांवां. सो आय कॉंग्रेचुलेट द आदिवासी संघटना केपें. आय एम ऑलवेज विथ देम आनी वी आर ट्रायंग टू हॅव अ बिग प्लॅटफॉर्म. आतां हो फुटबॉल ग्राउंडाचेर केल्लो आसा, आमी एक जागो आयडेंटिफाय केला WRDचो आनी हांवें सांगलां आतां हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन हांव व्हरतलो आनी दॅट वील बी द परमनंट वेन्यू फॉर हॅविंग दीस. एंड दॅट वील बी एवरी इवनिंग they will have their traditional dances and we will as tourism market that place. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. चंदेरी, पैठणी, हँडलूम, कुणबी, जूट आनी असल्यो कितल्योश्योच साडयो गोंयांत एकठांय आयल्यो. आयतारा सारी स्पीक ह्या सोशल मिडिया ग्रुपान सारी स्पीक मीट गोंयांत आयोजीत केल्ली. गोंयचेच न्ही तर गोंया भायल्यान आनी देशा भायल्यांतल्यान साडी सखी एकठांय आयिल्ली. साडी, ताचो वापर, मॅन्युफॅक्चरींग अशा विशयाचेर चर्चा जाली. Thank you.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.